समोर सर्व यामी एकटाय सगळ्या भक्ती आणि मौना उत्तर हे ऐकून आकाश समर्पून होवीत या बलिदाना या गव्या सर्वेकास तळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनाने अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरोकारा देवा करगण जाऊन आम्ही सच्चे बलिदान भेटूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समुख आणि पवित्र आत्म्यासो एकवर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानं आणि भयणीनो आम्ही पातकी तस्कत मनीस म्हणून सांगून ओळखून घेवया आमची पातकां ओळखून जेजू लागची आनी हेरां लागचे मोक्षाने मगन म्हणूया हांव पातकी सुभद्रा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो अवसर सांगता मनात सारून वायट धरून हांवें जायतीं पथकां केल्या होमचो अपराध होमचो गोड अपराध ह्या सगळ्या संपाद वरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वपदी देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बक्षून आणि आमकां सजा जिविताक पावोवन Sumia kakrut कर Krista kakrut कर Krista kakrut कर Sumia kakrut कर Sumia प्रार्थया भूवर्त्या देवा आमच्या भगवंत बापा पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देवून येऊन आणि आमचे भितर रावून तुझे महिमेचे मंदिर तो आमकां करून आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त उर्वैद करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांचे आणि नजरके सरयता सोसच्या सोसना धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतली वाचप तवळ पावलोन मिलेता तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवंक धाडले. ते आयल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हणलें, आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरलें. त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवाच्या क्षेत्रां निमती मुजेर आयिल्ल्या सर कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां घडोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा ते कसलेंच हांवें तुमचे तावन पाटी दवरले ना. बगर तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घरान वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा तें परतूंक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मानूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुजालेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडूंक आसा तें हांवूच नेना. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मो हरेक शहरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना. देवाचे कृपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक सोम्या जेजू तावन म्हाका मेळ्ळा तें मणियारपण आनी म्हजे जिणेचे दाव हांवें शेवटाक पाविल्यार पुरो. अनेक उतार
तुमचे मध्ये भोवून देवाचे राज प्रगट करीत हांव गेला वय, पूण हांव फुडें तुमचे मदले कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचे नात म्हूण हांव जाणा. देखून तुमचे मुखले बचावेक संबंध जाल्ल्या संगती विशयांत आज तावन हांव जबाबदार न्ही म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगता. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचे उतारें. देवाची उडकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. देवा तुझ्या उदारपणान येतेस्ट पावस तुवें धाडलोय. करपून गार जाल्ल्यो तुज्यो स्वंत गांव नव्यान सुफळ केलोय. थंय तुज्या परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गितां गाया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळ व्हरतलो देव तोच. कसलोच देव आमचो ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय सर्वेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावून म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताच्या अधीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासनीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक ओळखूनचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बापा संवसाराच्या आरंभा आदीं तुवें तुजे सवें म्हाका आसलेले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतले विंचून काडून म्हाका दिलय तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिले. तुज्या उतराक ते काल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेनी. तांचे पासून हांव मागतां. संवसारा पासून हांव मागिना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मरिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सशी पाटी येता. देवाचे उतर हें. वाकली तुका क्रिस्ता. सांजू हांव ज्या सुवार्थेंत आयकूंक मेळचें जेजूचें मागणें हें. पळया उतरां कितली स्पश्ट, सुडाळ आनी खतखतीत आनी आपूण कोणा लागीं मागता म्हणलें खबर आशिल्ल्या बरी मागणें हें. जेजू ताच्या बापा लागीं मागता.
देव सैमान आसतना देव बाप देव पूत देव पवित्रोत्म ते तेगी सांगता आसा, कित्याक ते देव सैमाचे. पूण बाप म्हणटना पूत आसूंक जाय, पूत नासल्या शिवाय कोणी बापूय जायना. देखून बाप पूत आनी तांच्या मोगाचो एकवट पवित्र आत्मो. देखून आतां पवित्र आत्म्याक पाठोवच्या पयलें जें कितें मिसांव आपणाचें मिसांव पवित्र आत्मो मुखासून व्हरता, तें मिसांव बापा लागीं पूत बसून तर्क करता या उलयता. हाका म्हणटा आमी मागणें. देखून जायते कितें व्याख्यान मेळिल्ले आसात मागण्या विशयांत. मागणें म्हळ्यार कितें? आमच्या कातोलीक पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिरवे आमी म्हणटा, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, तातूंत आमकां मागण्यांची व्याख्यानां मेळटात. मागणें म्हळ्यार कितें? आमी देवातय आमच्या काळीजांनी मोन उबारचें. सुलभायेचें व्याख्या. देवातय आमच्या काळीजांनी मोन उबारचें. आतां काळीजांनी मोन कशें उबारचें म्हळ्यार आमी एकामेका कडेन आतां कोणी आमकां वळखीची आसात, संबंदीक आसात, काळजाक लागशिल्लीं मनशां आसात, त्या मनशां लागीं उलयता आसतना तुवें च्या घेतल्याय की, तुका वचूंक वेळ जाता की, तूं बसुल्ल्या कडेन सुशेगान बसलाय की, फॅन जाय की, आनी कितें की आमी पुरो विचारिना. त्यो संगती समजाल्यो आमकां. कित्याक मोगाची मनशां बसून उलयता आसतना आपापीच ह्यो संगती आमी उलयनासतना करता. ताच्या पूण गरजेचें कितें? आमी कितें उलयता म्हणलें तें आज जेजू ताच्या बापा सांगता करता. म्हणटच मागण्यांत सान पावलो आमकां रोमाकारांक बरोवन उलोवंक कितें उडास करून दिता. आमचे थंय आसचो तो आत्मो आसा न्ही, आमी कूड आनी आत्मो म्हणटा. देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक प्रेरीत करून उलयता. देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्याक प्रेरीत करून. कित्याक आतां हांव तुमकां समजनातली खंयची एक भास उलयन जाल्यार तुमकां समजना तें. हांवें उलोवचें व्यर्थ. आतां देवान उलोवची भास ताका समजा जाय जाल्यार देवाक सगळें समजता. देव सगळो जाणार जाल्यारय मागण्यांत ताका समजा सारकें आमी उलोवचें न्ही. देखून आमी कितें उलोवंक जाय, कितें सांगूंक जाय, कितें बगूंक जाय, तोच देवाचो आत्मो प्रेरीत करता. देखून मागण्याक आज एक वर्तो दाखलो जेजू कशें ताच्या बापा सांगता. कांयत आमी म्हणटा हिंड्रन्स इंग्लिशांत, अडखळ नासतना सुशेगाद म्हणल्यार बरी आपल्या बोगणांनी उलयता तशें आमी उलोवंक जाय. हांवें केदाळय हांगा कुमसारींत हांवें केदां दाखलो दिवचो. थोडीं जाणां येवन रोडून तांची पातकां सांगतात. ताचे उपरांत तांचे थोड्या पुटी जिणयेन मस्त ससुल्ले कस दूख आनी पुरा सांगतात. हांवें एक सवाल विचारचें, बाबा भयणी, हांव एक याजाक, एक मणयारी म्हणल्यार धैर्यान तूं म्हजे लागीं हें सक्कट सांगताय. तुवें इगर्जेंत वचून या खंय तुजें दार दामपोणूय आमी म्हणयेत, दार दामपूण ताका लागून आमी कशें मागणें करूंक जाय म्हूण आमकां सामातेव सांगता जेजूची उतरां. तुवें केन्नाय देवा लागीं अशें मागल्लें आसा? जावं या इगर्जेक येता आसतना हात जोडून मागताय, दिंडी घालून मागताय, पूण ह्याच भोगणांनी आतां तूं दशें दुकां वळयताय, ह्याच भोगणांनी तुजी उतरां आटापोवंक जायनातल्या बरी सांगताय तुवें देवा लागीं मागलां अशें ना फादर, जाल्यार वोस पयलें तें कर. हांव मणयारी देखून पवित्र सभेन म्हाका कितें कायदो दिला हांव तो करतां. पूण तुजें काळीज कितें ओमती, तुजें काळीज सगळें खाली कर देवा मुखार. त्याच भोगणांनी आमच्या मदें कितें एक अडखळ आसा. देवा लागीं येता आसतना आमी आर्टिफिशियल मागता, देवा म्हाका अशें दी, तशें दी, तशें कर. पळया, एक आवय बापाय सांगता भुरगें उलयतना, गुड मॉर्निंग डॅडी, तूं उठलोय गी, तूं कसो आसाय. आमी तशें भुरगीं आमची तशीं उलयना. भुरग्यांक तें धैर्य आसा, कितेंय उलयल्यार चलता. कित्याक तो म्हजो बापूय, तो समजाता. दुसऱ्यान पळया जेजूचे कितले अपुरबायेचे मागणें. जर तर आमची आवय बापूय हीच सुवार्थाकान येवन आज सांगूंक सकल्ली, बापा तुवें ह्या म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या हातीन दिलां, हांवें तांकां सुवार्थ परगट केल्या, हांवें तांकां बरें दिलां,
आतां हांवें केल्ल्या बरेपणाक म्हाका तूं महिमेवंत कर. एका बापायन म्हणचें तसलें मागणें, एका आवयन म्हणचें तसलें मागणें. तशें म्हणटच आमचीं भुरगीं वाटसुकानान म्हणून सुकतात. जेजूच्या मदलेच एकल्यान ताका विक्रीत गेलो, गळपास घेतलो, उरले सकट पळून धांवले. पेद्रो हांव हाका नेनांच म्हणालो. जाल्यारय जेजू तांकां अर्गां दिता, तांचे खातीर देवाक अर्गां दिता. हांकां तुवें विंचून म्हजें नांवी दिलें, म्हज्या हातान दिलां, आनी हांवें कितें बरें तें तांकां शिकयलां म्हणटा जेजू. ही आसा धादोसकाय एका बापायची, एका आवयची. कितलीं जाणां परत्यान वडिलां आमच्या मदें येतात आनी म्हणटात, फादर भुरगीं गेलीं, वाट चुकून गेलीं, इगर्जेक येनात, मागणें म्हणल्यार रुसाणा, आमी बसून दोगांनी तेर्च करचो, ती एकच तांच्या कंप्युटरार आसात, भितर कुडांत आसात, तांकां पडून वचूंक ना. सगळ्या मस्त जाणांच्या कुटुंबांनी अशें घडटा. चूक म्हणना हांव, वय खंय आमकां चुकलें हांव जावंक पुरो, पूण निमाणी आमकां दादोसकाय म्हजें काम हांवें केलां. ताच्या सांगाता हें मागणें आमी आमच्या मोरा काळार म्हणूंक जाय. बापा, इतलो काळ म्हाका तुवें दिलोय, जावं 1 दिसांची प्राय 40, 50, 600 या 80 प्राय, 60 आनी 80 प्राय आमकां तुवें दिली. आतां म्हाका तूं महिमेवंत कर, कित्याक म्हज्या भावार्थांत हांव तीर उरलां. जायत्यांक पिडेस्तांच्या मागणीक वेता आसतना आमकां हो बरवसो पळोवंक मेळटा. एकडे 1-2 म्हयन्या आदीं आमच्या टावनाच्या एका आस्पत्रेंत एका पिडेस्ताक मागणी दिता आसतना ताणें म्हणलीं निमाणी उतरां, फादर समाधान जालें, आतां जाल्यार देव म्हाका आपोवन व्हरूं. पळया कितल्या पुरबायची उतरां, देव म्हाका आपोवन व्हरूं. म्हाका जाय कितें मेळ्ळां, कित्याक ताका बरवसो आसा ताणें जियेल्ल्या भावार्थाक आतां ताका इनाम मेळटलेंच म्हणून. तें आमकां हरी एकल्यांक मेळटा. पातयेया. ताका लागून आमचो दिसपडतो येवकरिस्ती आमकां आदार दिता. Shanadan Borum Moga Shadavan Beto Hadunai Liang Kaniko Ki Bapa Mogan Tiu Mogan Tuwe Am Kandile Di Resagle Am She Wantun Gimcha Dubyamode Sanglai Somya Am Katuwe Moga Shanagam Guru Moga Shadavan Peto Harunai Liang Kaniko Gi Bapa Mogan Tiu मुगाळभावान आनी भयणीनो, आमचें तुमचें बलिदान सरस्वती देवा मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात महिमे आमच्या पवित्र देवाक सरस्वती मानून घेव. भो मुगाळा बापा, तुका मानता तसलें जावन दी आमच्या मागणेचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळीं पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे स्वासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैश्याम करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी सस्तुच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ कायदो नी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो.
जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिशांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गाक सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कोच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. Puvitru, 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 Deul Spiritul, Sărac आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान, उसर्गित तुकाचे जय, सर्वेश्वराचे नावे येतात तुकाचे, उसर्गित तुकाचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, वानोब्यान दिन वचलो, ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताचे काल्स, नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे मुक्सणे मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस मनशे बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Babert so gut, perget zu Herrn. Sumia Jesu, tuझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनः जीवन आम्ही परगता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती, भगयोन जुजे तिचो पती, भगयोन धनदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्यास जेजू वरवीं, ह्यास जेजू संगता, ह्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदनने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या साध्या जिविता मुखांतर
मागणे आणि साखरे पिचावरवी देवाची महिमा जाता. ह्या उतरांद्वारे जेजू शिकेले मागणे भक्तीन आम्ही म्हणूया. आमचे बापा सर्वींच्या तुझे राज येऊ, तुझी कृषी स्वर्गात असता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसंकांती आणि आमची चुकल्या बुक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताळ्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितान सबच काय आमकां दी. सुर्गींचे बाग आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुझे उदार कापडतेन सर्व पातकंद सुदय आणि सर्व आकंदांतले वाचाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कशा प्रमाणे तिका शांती दी आणि तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आणि रजवटके सलयताय सस्याच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे असो. माय मग सनी कुटस करतो जाऊन एकामेकाक शांती देवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराची पाप करता ती शिडीच्या जेवणाका पयलीं ती आमी सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे पाप म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अशी करून नका तुमकां सुज्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. असीम दयाळा सर्गीची दैविक आनंदादोस करची पवित्र करची आमची मोकार शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सर्वोन्नारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीची दातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाठय सांगात आमच्या पयना सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दये सर्गा मोकार शांतीचा गोरा आमच्या दया सर्वोन्नारा
Jezu आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मास स्वर्गात घेतला. ताणे आपल्या उगडासाक हे संस्काराचे जेवण आम्ही घेवचे मन फरमायला. या पोषणावरवीं आमच्या काळजांनी प्रीती मोग वाडव मन खालतेपणी आम्ही तुझे लागी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्यावर सर्वेश्वर तुमचे सवे असो आणि सर्व पदवीदार देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून बसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार सुम्या तुझो संदेश घेऊन कालतेपणी आम्ही चलता मुखार. तुझे सुम्या सदा पाठी जीविताचे वाटे पुढे चलता. तुझी कृत्या नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीता विया सर्वेस मोरा तुका वाकंता. मुखार पुत्रा सोमे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.